राज्यात तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मिती खातीर सरकारान अभ्यास समिती स्थापन केल्या। 7 वांगड्याची समिती अभ्यास करून 3 म्हयन्यात सरकाराक अहवाल सादर करतली। फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात तिसऱ्या जिल्ह्याच्या मागणी विशींची खासगी थारावेचेर चर्चा लेगीत जाल्ली। राज्यात तिसरो जिल्हो शक्य आसा काय हाचेर अभ्यास करपा खातीर गोंय सरकारान एक म्हत्वाची समिती स्थापन केल्या। ही समिती 3 म्हयन्यात सरकाराक आपलो अहवाल दितली। फोंडेचे आमदार आदले काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री रवी नायक हांणी तिसऱ्या जिल्ह्या खातीर सरकारा कडेन जायतो पाठपुरावो केल्लो। तिसरो जिल्हो जाय म्हूण ते सदांच मागणी करतात। तांणी काँग्रेसीत आसतना विधानसभेत ते विशीं खाजगी थारावूय मांडिल्लो। ह्या तिसऱ्या जिल्ह्यात फोंडे, सत्तरी आनी दिवचल ह्या मालांचो आस्पाव करचो अशी तांची मागणी आसा। नमस्कार सगळ्यांक येवकार आणि एक महत्वाची बातमी तुमच्या मेरेन पावोवपा खातीर आमी ह्या लायव्ह माध्यमांतल्यान हांगासर येयल्यात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय हे देशांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य आसा आनी आमच्या गोंयांत 2 जिल्हे आसात, एक उत्तर गोंय आनी दुसरो दक्षिण गोंय। तर आता उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय हे 2 जिल्हे आसतना फाटल्या कांय वर्सां सावन तिसरो जिल्हो करपा विशीं सुद्धा मागणी सातत्यान जाताली आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो तिसऱ्या जिल्ह्याचो प्रस्ताव जर सगळ्यांत चड कोणी लावन धरिल्लो जाल्यार ते आदले मुख्यमंत्री आनी फोंडेचे आता विद्यमान आमदार मंत्री रवी नायक हांचो सदांच एक आग्रह आसतालो की गोंयांत तिसरो जिल्हो जावपा जाय, तिसरो जिल्हो जावपा जाय अशें ते म्हणटाले आनी त्या खातीर ते पाठपुरावो करताले। आता एक महत्वाची बातमी जी आमी आता ब्रेक करता तुमच्या पर्यंत हाडटा ती म्हणजे या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मिती प्रस्तावाचेर अभ्यास करपा खातीर सरकारान आता एक समिती स्थापन केल्या। आता या समिती खाला हो जो प्रस्ताव आसा तिसरो जिल्हो तयार करपा विशीं तेचेर अभ्यास जातलो। आता या समितीचे नेमके वांगडी कोण आसात, कोणाच्या अध्यक्षते खाला ही महत्वाची समिती सरकारान गठीत केल्या ते आमी पळोवया। The Goa government is pleased to constitute a committee comprising of following officials to examine the proposal of creation of 3rd district in Goa. आता ह्या समितीचो अध्यक्ष असतलो चीफ सेक्रेटरी म्हणजे मुख्य सचिव, गोंय राज्याचे मुख्य सचिव जे आसा ते ह्या महत्वाच्या समितीचे अध्यक्ष असतले आणि या समितीचे वांगडी कोण असतले ते आमी पळोवया। चीफ सेक्रेटरी यांच्या अध्यक्षतेखाला वांगडी असतात ते असे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स ते एक मेंबर असतात, मागीर रेजिडेंट कमिशनर हे दुसरे मेंबर असतात, त्या उपरांत रेव्हेन्यू सेक्रेटरी हे तिसरे मेंबर असतात, कलेक्टर साउथ आणि नॉर्थ दोगूय कलेक्टर भितर असतले ते मेंबर असतात, मागीर चारुदत्त पाणीग्रही मेंबर ॲडवायझर टू द चीफ मिनिस्टर म्हणजे चीफ मिनिस्टराचे जे मेंबर ॲडवायझर असतात चारुदत्त पाणीग्रही ते हाचे एक मेंबर असतात आणि डायरेक्टर डीपीएससी मेंबर सेक्रेटरी हे एक मेंबर असतात। म्हणजे चीफ सेक्रेटरी हे अध्यक्ष असतात आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाला हे मेंबर म्हणजे सदस्य असतात। तर एकूण 7 सदस्यीय समिती ही स्थापन केल्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मिती प्रस्तावाचेर अभ्यास करपा खातीर। आता जेन्ना हांवें जशें पयलीं उल्लेख केलो की रवी नायक आदले मुख्यमंत्री आणि विद्यमान आमदार हांच्याच कडल्यान हो तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीचो प्रस्ताव हो सगळ्यांत चड सरकारा कडेन येतालो किंवा ते पाठपुरावो करताले आणि सातत्यान ते मागणी करताले की गोंयांत तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती जावची। तांणी जो प्रस्ताव सरकाराक दिला तातूंत तांणी अशें म्हटलें की ह्या तिसऱ्या जिल्ह्यात सत्तरी, फोंडे, धारबांदोडे आणि दिवचल हे 4 गांवगिरे म्हाल हांचो तातूंत प्रामुख्यान वाटो आसतलो आणि ह्या 4 म्हालांचो आस्पाव करून हो तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती करपा खातीर ते सदांच मागणी करताले। तर आता महत्वाची ही गजाल आसा, महत्वाची अशी ही समिती सरकारान स्थापन केल्या ती म्हणजे तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीच्या जी मागणी जाता तेचेर आता अभ्यास करपा खातीर सरकारान ही अभ्यास समिती स्थापित केल्या। ताचे मेंबर कोण ते तुमकां हांवें सांगलें पयलीं, अध्यक्ष आसात ते चीफ सेक्रेटरी आणि तांच्या अध्यक्षतेखाला हेर 6 मेंबर आसात। तर वट्ट 7 सदस्यीय समिती ही आसा आणि आता जी मागणी जाताली इतले दीस की तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती जावची त्या मागणीच्या दिशेन हे खंय तरी पयलें पावल आसा अशें आमी म्हणपाक शकता। आमी आतां एक गजाल लक्षांत घेवंक जाय की सध्या गोंयांत जे 2 जिल्हे आसात उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय आणि जर ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली जाल्यार जे एक एकूण आमी राजकारण म्हणपाक शकता, इकॉनॉमी, राजकारण आणि बाकीचे जे सगळे
सगळ्यो गजाली आसा त्यो ड्रास्टिकली चेंज जातल्यो. कारण मागीर तिसरो जिल्लो जर जालो म्हणजे अजून ताका खूब वेळ लागतलो. निकती खंय तरी सरकारान एक समिती स्थापन केल्या. तेचेर आतां समिती कितें अभ्यास करता, मागीर त्या अभ्यासा उपरांत सरकाराक ती समिती कितें अहवाल सादर करता, तेचेर सगळें फुडलें जें आसा ती प्रक्रिया थारतली. पूण बेजीक ढाचो जो आसा तो हांवें तुमकां जसो सांगलो तसो 70, मागीर फोंडे, धारबांदोडा जो नव्यान म्हाल तयार जालो तो, आनी दिवचल अशे हे 4 जिल्ले प्रामुख्यान घेवन हो तिसरो जिल्लो निर्मिती खातीर ही मागणी जातली किंवा हे प्रस्ताव येताले. आतां हो तिसरो जिल्लो खऱ्यांनीच प्रत्यक्षान येता काय कितें, ही आतां समिती कितें अभ्यास करून सरकाराक अहवाल दिता ताचेर फुडली प्रक्रिया ही सुरू जातली. पूण ह्या मागणीचेर, तिसऱ्या जिल्ल्याच्या निर्मितीच्या मागणीचेर खंय तरी सरकारा कडल्यान हें आतां पयलें पावल सरकारान उखल्लां अशें आमच्यान म्हणूं येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.